आयुष मंत्री श्रीपाद नाईकाच्या जन्मदिसा निमतान राज्यान साबार कार्यावळी आयोजित केल्ल्यो. फुकट भलायकी तपासणी शिबिराय आयोजित केल्ली. दोळे तपासणी शिबिरां जाल्ली तांचे आयुष मंत्र्यान आयतारा नागरिकांक वकलां वाटली. आरडी एक्सको खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार. जवळजवळ 38 लोकांचे हाजे ऑपरेशन दोळ्यांचे ऑपरेशन करून तांकां सुखरूप पावयले. दुसरो कॅम्प सांखळे जालो, तो मातसो मोठो जालो. जवळजवळ 1200 लोकांक तेजो लाभ मेळ्ळो आणि 1200 लोकांतून जवळजवळ 57 लोकांचे कॅटरेटाचे ऑपरेशन जाले आणि ते तांचे ऑपरेशन एकान एक ऑपरेशन बरें जालें. तिसरो कॅम्प हांगा जाल्लो 4 तारखेक म्हणजे वाडदिवसाच्या निमित्तान आणि तातूंत जवळजवळ 560 लोकांनी सहभाग घेतलो आणि 37 लोकांची ऑपरेशनां त्या कॅम्पाच्या माध्यमातून जाली. बरें दिसलें की तुमच्या माध्यमातून आमकां खंय तरी एक ल्हानशी सेवा करपाक मेळ्ळी. सगळ्या गोष्टीचे मूळ हेच आसता. आमकां मागीर राजकारण आसूं न्ही किंवा अन्य काही गोष्टी आसूं न्ही, तातूंतल्यान आमकां कितें साध्य करूंक जाय की सामान्य मनशाक त्या हाजो उपयोग जावंक जाय. आनी आमी म्हणटात भारतीय जनता पार्टीचे आमचे ध्येय धोरण तेच आसा की हे राजकारण जे आसतलें ते राजकारणान सामान्य मनशाक जो गरीब मनीस आसा जाका कोणाचो आधार ना अशें हांकां आधार दिवप आणि त्या माध्यमातून राजकारणाचो उपयोग अशे तरेचे समाजकारणाच्या माध्यमातून लोकांच्या सेवेच्या माध्यमातून करप. ह्यो ज्यो गोष्टी आसात त्यो प्रत्यक्षान हाडपाचें काम आमी करतात तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान. प्रत्येकान आपल्या आरोग्याची काळजी पयलीं घेवप जाल्यारच आमी दुसऱ्याचें करूंक शकतले. आनी त्यामुळे खंय तरी कंटाळून ना कोण वयतलो जीएमसीन कोण वयतलो हातून अशें करून म्हाका खूब जाणांची ऑपरेशनां उरिल्लीं. थंय चार फावटी कोण वयतलो, इतले पयशे कोण दितलो, हे सगळे गोष्टी लक्षात घेवन त्यो गोष्टी जावं नाशिल्ल्यो. परंतु डॉक्टर कृष्णपत्राच्या माध्यमातून आणि आमच्या ट्रस्टाच्या माध्यमातून काही गोष्टी आम्ही ल्हानशी गोष्टी करू शकले असो त्याचा आमकां अभिमान असा. मैं इतने सर बहुत सारे मिनिस्टर को हमारा कर्नाटक में भी है, मेरे को केरला लोग भी मालूम है और दिल्ली में भी मैं बहुत सारे बार गया हूँ, परंतु श्रीपाद नाइक की तरह मिनिस्टर मैं मेरे जिंदगी में नहीं देखा है. इतना सिंपल आदमी हूँ और कितना लोग के लिए बहुत केयर करता है. इसलिए हमने सोचा कि ये जो कैंप हम कर रहे हैं ना, साहब ने बोल दिया ऑपरेशन करने के बाद भी अच्छा क्वालिटी का ऑपरेशन करने का, वो स्टिचलेस ऑपरेशन करने का, और चश्मा भी जो दे रहे हैं ना अच्छा क्वालिटी का चश्मा देने का, नहीं तो सबको भी बुरा लगता है. इसलिए साहब और साहब का मेन मातृभूमि सेवा ट्रस्ट जो है ना, उसके लिए हम बहुत आभारी हूँ.